सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल. मिस्टर सुनील मुंजाल गेली 10 वर्सां गोंयांत हें ऑर्गनायज करता. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तांकां सपोर्ट करता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करतलो सुनील मुंजाल एज एंटायर टीम फॉर ऑर्गनायझींग दीस सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल. देर इज ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 कंट्रीज आर्टिस्ट हे हांगासर ऑर्गनायज करता, ते पार्टिसिपेट जावपाक येतात, पळोवपा खातीर येता. दीस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट फेस्टिवल इन द एशिया. सो दॅट गोंया खातीर इट इज अ प्राऊड मोमेंट अशा पद्दतीचें सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल हांगासर जावप. म्हाका दिसता इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे तो स्वता करता अशें न्ही, तर गोंयांतले डिफरंट कलाकार जे आसा, आर्टिस्ट दे आर पार्टिसिपेटींग. द स्पेशलिटी जर ह्या फावटीची म्हणत विच इज चारी वाडो. मोयरा सारकेलो चारी वाडो ताणें जो रिप्रेझेंट केला, विच शोज द गोवन आर्ट. एक्चुली गोंयचो चारी तेणी दाखोवपाचो खरोखरूच खूब बरो प्रयत्न केला. त्या खातीर वन्स अगेन हांव समेस्त गोंयच्या आर्टिस्टाच्या वतीन हांव ताका खूब खूब कॉंग्रेच्युलेट करतलो. गोंयच्या सगळ्या यंग टॅलंट आर्टिस्टांनी सेरेंडिपिटी फेस्टिवल खरोखरूच येवन पळोवचें, अनुभवचें. इट इज नॉट म्हणजे फक्त पळय सारकें न्ही. यू कॅन टेक एक्सपिरियन्स इट इज फॉर 10 days फेस्टिवल. 12 तारखेच्यान 21 तारखेपर्यंत जे चलता. खूब ब्युटिफुली तेणी क्युरेट केला, ऑर्गनायज केला, डिफरंट प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता. खरोखरच तांचे परत एकदां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, तांचें अभिनंदन करता. एंटायर टीम त्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन हांव ताका बेस्ट विशीस दिता.